हांगा सगळ्या भुरग्यांनी मेळून एक वनभोजनाचो कन्सेप्ट कन्वर्ट करून पारंपारीक रित्या बांगडे हे कशा पद्दतीत तणान बसून गोंयचे लोक कशे टेस्ट येताली करपा खातीर तेजी खुबश्यो वर्सां हो एक कार्यक्रम म्हणून ते सातत्यात करता. तो यंग भुरग्यांक ट्रेडिशनली बांगडो फेस्टिवल किंवा बांगडे आनी बांगड्याच्यो रेसिपीज कश्यो जाता ट्रेडिशनली कश्यो करतात ह्यो करपा खातीर आमच्या हरवळ्यांतले सरपंच पंच हेंच्यांनी मेळोन तेज्या बरोबर बाकीचे भुरगे बरें दिसता की यंग भुरगे त्या निमित्तान इनवॉल्व जातात सगळ्यांच्या बरोबर आनी ट्रेडिशनली हे सगळे जाण करता त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. वांगडा बरे सगळे युवा आसा युवा मागीर महिला भगिनी सगळीं ताका साथ दिवन एक हांगा बांगडा फेस्टिवल करता आनी बांगडा फेस्टिवलाक येवपाचो आमकां 2-4 वर्सां जाली आमी हांगासर येता आनी बऱ्या पैकी म्हणजे वनभोजन म्हणून येता आनी हो फेस्टिवल हो जाता तो खरोच बरो जाता. सगळ्यांक आपण तो सगळ्यांक ल्हान आनी पळयत जाल्यार ल्हान भुरगे 5 वर्साचो भुरगो तो जाणटो मेरेन ह्या हितून इनवॉल्वमेंट आसा. हितूंतल्यान एक जाता आमी सोशल एक्टिविटी करता ना जाल्यार आमी एकी कडेन येवन एक बरे विचार आसता ते हांगा प्रकट जाता आनी त्या हितूंतल्यान आमी सगळे विचार विनिमय करून आमी लास्टाक भोजनाचो आस्वाद घेता. आनी भोजन कशें जाल्यार तुमी पारंपारीक म्हणजे आमचे जाणटे तणान म्हणजे हळदीच्या पानान कवर करून मीठ मसालो लावन तणान आमकां पयलीं भाजून दिताले खाताले ते आमी आयकलेले पण प्रत्यक्ष हांगासर हे जाल्ले आसा आनी आमी स्वता सगळे जाण मेळोन तेंच्या वांगडा सहभागी जावनूय आमी करता. तो एक वेगळ्या प्रकारचो आनंद जो आसा तो मेळटा. बिजी शेड्युलान म्हण आनी प्रत्येक जाण आपलो म्हणजे सर्वीस हे ते करून आयज हांगा एन्जॉयमेंट एक जाता आनी काम करपाक एक उमेद येता तेंच्या वांगडा. खरेंच संजय आनी तेज्या ग्रुपाक अभिनंदन आनी अशेंच एक तेजे तकलेन अश्यो ज्यो कल्पना येता त्यो कल्पना तेणी सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरच्यो. बांगडो फेस्टिवल हो एक युनीक फेस्टिवल साखळेन आयोजीत केलेलो आहा. तेन्ना हांगा ह्या परिसरांतले भुरगे तशेंच आतां पळोवंक गेल्यार आमी गोंयकार आसात तेजे बरोबर हे आमचे अदर स्टेट्सांतले हांगा तेंची आस्थापना आहा ते सुद्दां हांगा इनवॉल्व जावन ह्या बांगड्या फेस्टिवलाचो आनंद लुटलेलो आहा. बांगडे फेस्टिवल म्हणजे कितें बांगडे आमी सगळ्याच घरा भाजता पण हांगा ह्या सगळ्या परिसरांत अशे नॅचरल परिसरांत थंय आमी पोंदार लांकडां घालता ताजे वयर तण घालता ताजेर तो बांगडो जो भरलेलो आसता मिरची सगळो पेस्ट लायलेली आसता एक भितर हरवी मिरची घातलेली आसता तसोच तो खोबरेल तेलान सामको गुंडाळून तेजे खोबरेल तेल जे लायलेलें आसता ते हळदीच्या खोल्याक लायलेले आसता आनी ते हळदीच्या खोल्याक रॅप करता ताका एक बरोच टायम वयता आनी ते जे रॅप केल्लेलो बांगडो आसता तो तणान घालून ताजे वयर परत तण घालून तो उजो लावन ते एक 10-15 मिनटां ताका बरी ऊब दिल्या उपरांत तो एक बेस्ट पैकी टेस्टी आनी युनीक ऑथेंटीक गोवन बांगडो तयार जाल्लो आसा. आमचो हरवळ्या गांवचो एक बांगडा फेस्टिवल जो आमी फाटल्या कितलींशींच वर्सां हे करता आमी सेलेब्रेट करता त्या बांगडा फेस्टिवलाक आयज आमच्या वांगडा हे सगळे लोक आहा. बांगडो फेस्टिवल हो युनीक असो एक आमच्या हरवळ्या गांवांत आसा. तितूर आमी सगळे पारंपारीक म्हणजे कशें उकडें शीत सुंगटांचें हुमण मागीर तोरां जेंच्या भितर मसालो भरलेलो तोरां उकडलेली तांतयां परत अशें आमचे बांगडा फेस्टिवलाचे आमचे एक हे आसा स्टायल आहा आनी ती फाटली एक 8 वर्सां सुमारान परत सुरवात केल्ली आसा आनी तेज्या खातीर आमचे सगळे गांवचे लोक तशेंच म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कल हांगासर येता आनी बऱ्या पैकी ह्या बांगडा फेस्टिवलाचो आनंद घेता. हो बांगडा फेस्टिवल हो जो तणान आमी बांगडे भाजता ते बरे टेस्टी आसता. आयज आमचे हांगासर CM सुद्दां मातशे पयलीं येवन गेल्ले आसा. मातशें कितें काम आसलें म्हणून ते मातशे बेगीन गेले पूण येवन बेगीन सगळे पळोवन सगळे टेस्ट करून ते गेल्ले आसा. अशेंच सगळ्यांनी फुडल्या वर्सा बीन सारके मोठ्या उमेदीन येवचे. भागात परत एकदा येयलेले आसा. दर वर्षी प्रमाणे आमचो बांगडा फेस्टिवल एक असो फेस्टिवल एक अशें आमचें म्हणटा अशें एक सेलेब्रेशन जे दर वर्सा येता. फाटली 8 वर्सां हें 8वें वर्स आमचें. दर वर्सा प्रमाणे आमचें ही रिपोर्टिंगूय जाता सो बरी गजाल आनी अंदू वर्सान वर्स हो फेस्टिवल वाडत वयता. बांगड्यांचो नंबर आनी बांगड्या खाणाऱ्यांचो नंबर दर वर्सा वाडटा सो मजा येयलेली आसा. अंदू सुद्दां तुमी पळयता अजून फाटल्यान मेरेन तिसरी भट्टी चालू आसा आमची गवतान भाजलेले सारके ट्रेडिशनल बांगडे सकाळच्यान. फक्त हांव मागता रिपोर्टर भाई कडेन की तेणी फक्त आमची कवरेज हांगासर घेवची न्हू. आमच्यो ज्यो भगिनी आसा आमच्यो भाभयो आसा आयो आसा ज्यो सकाळच्यान बांगडे उजरोवन ते कापून तितूर मसालो भरून मिरची भरून हळदीच्या खोल्यान ते बांदून सगळे रेडी करून दिता. आमी हांगा हाडून हे तणान भाजतात आनी खातात.